पोलीस हाय अलर्ट. शेजारच्या राज्यांच्या एटीएस पोलिसांच्या आदारान दुबावीत आकांतवाद्यांच्या हालचालींचेर नदर. ब्रिक्सा खातीर कांय रस्ते सुवाती पब्लिकाक बंद. रानदुकर गोंय सरकाराचे हिट लिस्टार. उपद्रवी वर्मीन डिक्लेअर करपाचो प्रस्ताव वायल्ड लायफ बोर्डात पास. प्रस्ताव धाडलो सेंट्रल वायल्ड लायफ बोर्डाक. माकड खेतीं सुटली. जम्मू काश्मीरात पामपोर भारतीय सेनेन दोगा टेररिस्टांक सोपयले. दोगा टेररिस्टांची 60 वरां सेनेबरोबर फारपेट. दोगूय लष्कर ए तैयबाचे. स्फोटकां, रॉकेट आनी बिल्डिंग काबार. दक्षिण गोंयच्या पुलिसांनी 11 तिबेटियनांक धरले आनी सोडले. ब्रिक्साच्या परिशदेक येवपा आशिल्ले चायनीज डेलिगेशनाच्या निषेधाची करताले तयारी. आनी पोरूचे फायनलिस्ट पेजाद रायवलरी सुरू करपाक तयार. रनर अप एफसी गोवा डिफेंडिंग चॅम्पियन चेन्नईन एफसी. ह्या शेनवार आयतारा दक्षिण गोंयांत जावपा आशिल्ले ब्रिक्स परिशदेक गोंयचे पुलीस हाय अलर्टाचेर आसात. शेजारच्या राज्यांतल्या एटीएस पुलिसांच्या आदारान कांय दुबावीत आकांतवाद्यांच्या हालचालींचेर नजर दवरून आसात. देशाच्या टॉप सुरक्षा एजन्सींचे कमांडो ब्रेस्तारा गोंयांत पावतात. भारतान पीओकेत केल्ले सर्जिकल स्ट्रायकाच्या फाटभुंयेर गोंयचे पुलीस ब्रिक्सा खातीर केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांच्या सेगेत संपर्कात आसात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गोंय पुलिशेक तांच्यो जबाबदाऱ्यो वांटून कामाक लायल्यात. एनएसजी, एसपीजी, नेव्ही हे सारखेल्या भारताच्या सुरक्षा एजन्सींचे कमांडो तांचे स्ट्रॅटेजीक पॉयंटांचेर ब्रेस्तार सावन आसतले. गोंयचे पुलीस शेजारच्या राज्यांच्या एटीएस पुलिसांच्या आदारान दुबावीत आकांतवाद्यांच्या हालचालींचेर लक्ष दवरून आसात. ब्रिक्सांतल्या व्हीव्हीआयपींच्या येरादारी खातीर कांय रस्ते आनी कांय सुवाती लोकांक 4 दीस बंद आसतल्यो. दक्षिण गोंयचे एसपीन मिडियाक वेवस्था सांगली. ब्रिक्स 14, 15, 16, 17 4 दीस चलतली. बेसिकली रूट आसा फ्रॉम दाबोलीम एअरपोर्ट टू कासावलीम बायपास जंक्शन, पार्क हयात फ्रॉम कासावलीम बायपास जंक्शन, ओल्ड कुलवा सर्कल रोड, पार्क दिस वन ताज एक्झॉटिका and नीला बीच, मोगोल. हो रूट आसा 42 किलोमिटर्स. आणि जे समज आसा की आमी फूल दीस बंद करतले, फूल दीस ट्राफीक मुवमेंट जावची ना, तर तशें न्हय. जेन्ना मुवमेंट आसतली ऑफ व्हीआयपी तेन्नाच व्हेकल जी अपोजीट डायरेक्शनान येता किंवा व्हेकल मुवमेंट जी मेन रोडाचेर येता ती स्टॉप केली वतली. कारकेड गेल्या उपरांत ट्राफीक विल बी नॉर्मल ट्राफीक. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी सावियो डायस. रानदुकरांक वर्मीन थारोवपाचो प्रस्ताव गोंय सरकाराच्या वायल्ड लायफ बोर्डान मान्य केला. आता हे प्रपोजल सेंट्रल वायल्ड लायफ बोर्डा कडेन वतले. माकड खेत्यांक मात राज्य सरकारान वर्मीन प्रस्तावांतल्यान भायर दवरल्यात. हो प्रस्ताव सेंट्रल वायल्ड लायफ बोर्डान पास केल्यार रानदुकरांक गोंयच्या ठरावीक वाठारांनी आनी ठरावीक सिजना पुरतो मारपाक मेळटलो. स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डाचे मिटिंगे उपरांत मंत्री आल्लेकार मिडिया कडेन उलयलो. कांय स्पेसिफीक एरिया आसा, त्या एरिया स्पेसिफीक आणि टायम स्पेसिफीक अशा पद्दतीचं रानदुकर मारपा खातीर आमकां परमिशन दिवचें, तर त्या बोर्डा कडल्यान तें दिवचें अशें आमी तांकां रेकमेंड करप अशें थारायलां. आनी हो फक्त निर्णय रानदुकरा पुरतोच मर्यादीत आसतलो आनी ज्या भागांनी रानदुकर त्रास दिता थंयच आसतलें. आनी ज्या काळान सिजनान ज्या वेळार हें जाता त्या वेळार थ्रू आउट द इयर मारपाक मेळटले अशें आसना तें. त्याच बरोबर अशांचे शेतांची जांची नुकसानी जाता तांच्या भितर तांकां कॉम्पेन्सेशन दितात आनी ती नुकसान भरपाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत दितात. तातूंतय वाड करची अशी आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन प्रपोजल दिला. वायल्ड लायफ सेंच्युरी वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हूण डिक्लेअर करची म्हूण युनेस्कोन सांगिल्लें. ते प्रमाण गोंयच्या स्टेट बोर्डान ताका मान्यताय दिल्या. गोंयांत टायगर रिझर्व झोन करपाचेरूय चर्चा जाली. आमी गोंयचे हे हांगासर वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हणून जाहीर करचें अशें आमी आयज ठरयलें, ताका मान्यता दिली.
गोंयान आमच्या 5 कडेन वाघ दिसले कॅमेरा ट्रॅप केल्लो आसा आनी ताच्या आदाराचेर गोंयान टायगर रिझर्व एरिया करची अशा पद्दतीचें एक प्रपोजलय आसा केंद्र सरकारचें. ताजेर चर्चा जाली पण आनीकय ताका इनपुट्स हाडून मागीर ताजेर आमी अंतीम निर्णय घेतले. कुळें रेल्वे स्टेशनार पॅरलल डबल ट्रॅकिंग आनी अनमोड घाटावेलो नॅशनल हायवे 4 लेन करपाक स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डान मान्यताय दिली. तांच्यांनी पयलीं मागलेले रेल्वे खात्यान की अशें भरपूर डायवर्शन करून दुसरो ट्रॅक घालपाक दी अशें म्हणून, पण तातूंत चड जमीन वता अशें म्हणून आमी तें करप ना अशें थारायलें आनी आतांच्या ह्या हातूंत फक्त 21 हेक्टर वतली. पयलींच्या हातूंत जवळ जवळ 95 हेक्टर वचपाची आसली आनी आत्ताचो जो एक्झिस्टींग लायन आसा त्याच लायनीच्या बरोबर पॅरलल ताका तुमी समांतर अशी ती लायन घालची अशें आमी तांकां परमिशन दिल्लें आसा. वायल्ड लायफ बोर्डान तें मान्य केल्लें आसा. ताचे अनमोड आनी मोलें ह्या भागाचेर डबल 4 लेनींग करप, तर ती 4 लेनींग करपा खातीर म्हणूनय तांकां ते थोडी जागा फॉरेस्टा कडल्यान वता तांची, तर ताकाय आमी असं म्हटलें तुमी करात ती 4 लेनींग. रेल्वेचो जो ट्रॅक घालपाचो आसा नवो तें आनी हो 4 लेन हायवे रोड तातूंत जनावरां जी आसा तांकां त्रास जावं नये म्हणून आमी कितें ठरयलां की ती रस्तो किंवा रेल्वे लायन जी आतां घेतली बी ताच्या अंडरपास आनी ओव्हरपास अशे दोन्ही प्रकार हे जनावरां खातीरच एक्सक्लुझिव्हली करून दिवप. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. जम्मू काश्मीरात पामपोर भारतीय सेनेन दोगा टेररिस्टांक निमणे सोपयले. 60 वरां फारपेट चल्ली. मंगळारा एकल्याक दुसऱ्याक बुधवारा मारलो. एंटरप्रिन्युअरशिप इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंटाच्या बिल्डिंगेत टेररिस्ट लिपिल्ले. दोगांक मारता म्हळ्यार सेक्युरिटी फोर्सांक 50 रॉकेटां, मशीन गन्स आनी स्फोटकां घालची पडलीं. दोगूय खंय लष्कर ए तैयबाचे. Very huge building, and we did not want to do any of the collateral damage because there were civilians. There were chances of civilians being inside. Day before yesterday morning we started. Yesterday we kept working on this, and today morning time we started the clearing of the whole operation. At this moment, as far as we know, there are 2 people who have been eliminated, and there are 2 weapons which have been recovered. This is a typical kind of a building which is standalone building. It had 7 floors. One is ground floor, 6 floors, and thereafter attic was there. Okay. And there are, as far as the rooms are concerned, all these 6 floors have got 10 rooms. Okay. And there were 10 toilets. There was toilets along with them. So in all, there were 120 rooms to be cleared. Okay. When I do this kind of an operation, I have to do it sequentially. Okay. I can't do it simultaneously. Okay. That is the reason I have to keep going very deliberately about Okay. it. And that's why it has taken. I started the operation today morning at 9 o'clock, and 3 o'clock this operation was over. As far as day of 11th and 10th is concerned, I have to prepare my target before I enter a building. Yes, if you see the rooms and the way they are constructed over there, there are a lot of nooks and corners where people can utilize that place. Okay. And probably that's why they would have utilized, and that's the reason of their survival for that. See, anytime this kind of an operation is there, room entry is a very crucial operation, Right. which we started today. जम्मू काश्मीरात सोमारा पामपोर एका सरकारी बिल्डिंगेत 2 आकांतवादी घुसल्या उपरांत भारतीय सेनेचे ऑपरेशन सुरू जाल्ले. सुमार 60 वरां इंडियन आर्मी आनी आकांतवाद्या भितर फारपेट चल्ली. एका आकांतवाद्याक मंगळारा सोपयलो जाल्यार दुसऱ्याक बुधवारा मोकळो केलो. रॉकेट लॉन्चर्स, मशीन गनां आनी स्फोटकांचो मारो जाल्ल्यान बिल्डिंग काबार जाली. लष्कराची एकूय कॅज्युअलिटी नासतना दोगांकूय सादूरकायेन सोपयले. एंटरप्रिन्युअरशिप इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंटाचे बिल्डिंगेन हो सगळो प्रकार घडला. ते वाठारांत लष्कराची सोद मोहीम चल्ल्या. दोगांच्योय बॉडी मेळ्ळ्यो. दोगूय लष्कर ए तैयबाचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक ब्रेक.